पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाल बाबा भयणानो, काजार एक खुशालकायेचो समारोह आणि ताची तयारी व्हडली. कुटुंबान चेडो वो चेडू काजार जावप म्हणल्यार गोंयच्या सोयऱ्यांक, इश्टमित्रांक आनी शेजाऱ्यांक एक व्हडली खुशालकाय. बाबा तुका दिनवासतां तुवें एका कुंभारा पोडी म्हजी कूड आकारली. म्हजो सांद्या सांदो तुवें विणलो आनी सोबीत कूड तुवें म्हाका तयार केली. तुवें म्हाका सदांच राखलां आनी सांबाळलां, देखून बाबा तुका आर्गां दिता. त्या गमलो तेन्ना तिची कूड आमी तेलान धुवन खाना पिवून आनी न्हेसना वरवीं वाडून तुवें आमकां आदार दिलोय. बापा, म्हजे दुवेची सोबीत कुडी आनी जिविता खातीर हांव तुका आर्गां दिता. बापा, आमची भयण ल्हान आसतना तिका बाप्तिस्म दिवन ती क्रिस्ताक न्हेसली. नवें जिवीत आनी क्रिस्ताचो उजवाड पवित्र आत्म्याची देणी तिका मेळ्ळी. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलें. म्हजें सोय म्हणल्यार तें पजप. सगळीं तुजी कुटुंबां पजपाची. ताचे खातीर तुका दिनवासा. आमची भयण सेल्फिया आपली नोकरी जिवितांत विस्वाशी रावन कुडीचें निर्मळपण आमी पवित्राय सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, उतरांनी आनी कन्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमचे भयणी सेल्फियाचे आवय हेनरिकिता आनी बापूय सामुएल हांणी जायतो तोकोस घेवन तिचो परामोस केला. तांचेर दोनया देवाचो आशिर्वाद मागुया. जबाब: दयाल बाबा, उतरांनी आनी कन्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळून आमकां आदार दी. असले वायट पयस जावं आनी आमी जण एकल्यान आपले आनी दुसऱ्यांचे कुडीक फावो तो मान दिवून आमकां बापाची कृपा मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
Berdiri di rusuh, naik
सगळ्या सांगोता उगली गामी रोज लायते कुशल काय बोगोता उमेदी पोरण कातारा कोपता सगळ्या सांगोता उगली गामी रोज लायते कुशल काय बोगोता अमृत आणि रोज काही पडार घास
तुजो बरोबर रोस काढून उरला जाल्यार रोस काढून घेवचो हृदयानी रोस मागीर तोंडार घासूं हृदयानी रोस मागीर तोंडार घासूं उगले आमगे रोस लायते बरें करून घासूं उगले
ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमी एकठांय जाल्या सेल्फिया जे ह्या घरांतले बाय सोडून दुसऱ्या घरांत वेता ताकाय बी आमी जाणा तें बरें रांदता म्हण सो रुचीचें जेवण रांदून आपल्या गोंयच्याचे गोवाक आनी आपल्या गोंयच्याचे फॅमिलीक तें वाडूंक ताकाय ताची कृपा घालून मागता हे मागणी आमी करता त्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन.